कीर्तन 9:4 साम्स 94 देवाची नीत. फारीकपण घेतल्या देवा सरस्परा, फारीकपण घेतल्या देवा प्रकाशित जा. ऊठ संसाराच्या मुनसुबीदारा, गर्विष्टांक फावती मजुरी दी. केदनापर्यंत नश्टे मनीस सरस्परा, केदनापर्यंत नश्टे मनीस जिखतले. ते गळबळतात, हंकारान उलयतात, खोटे मनीस आपली बाडाय करतात. तुझ्या परजेक सरस्परा ते मस्तितात, तुझ्या दायजांक ते दग दितात. विधवींचो आनी परक्यांचो ते जीव काडतात, अनाथांक ते जुशी मारतात. ते म्हणटात सरस्पर पळयना, जॅकोबाचो देव परवा करिना. लोकां मदल्या मुर्खानो समजून घेया, पिश्यानो केन्ना तुमकां बूद येत. जाणें कान घडला ताका आयकना जायत, जाणें दोळे रचला ताका दिसना जायत. जो राष्ट्रांक शिकयता, जो मनशाक जाणवाय दिता, तो क्यास्त लायनासतना रावात. मनशाची चिंता सरस्पर जाणा, ती फकत वाऱ्याची एक फूंक. सर्वेस्परा ज्या मनशाक तूं शिकवण दिताय, जाका तुजे धर्मशास्त्र शिकयताय, तो मनीस खरोच भागी. नश्टांक फोंड कणून जायसर विघ्नाच्या दिसांनी ताका राखून विशव दिताय. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडचो ना, आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. कित्याक निती प्रमाणे न्याय निर्णय जातले आनी सगळे प्रामाणीक काळजाची मनशां ते मानून घेतली. नश्ट्या विरोध म्हज्या पक्षान कोण उठात, खोट्या विरोध म्हज्या पक्षान कोण थीर उबो रावात. सरस्पर म्हज्या आदाराक घेवंक नातलो जाल्यार हांव बेगीच मोनेपणाच्या देशांत वस्ती करूंक पावतो. म्हजो पांय निसरता अशें हांवें सांगताच तुजो विस्वासी मोग सरस्परा म्हाका सांबाळटा. म्हज्या काळजांतल्या आंकात चडटात तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोश दिता. कायद्या विरोध ख्यास्त लायतले खोटे मुनसुबीदार तुजे संगाता कशे मेळटीत. प्रामाणीक मनशांचो जीव काडूंक ते सोदतात, निरपराधी मनशांक मरणाचे फर्माण दितात. पूण सर्वेस्पर म्हजे खोटें, म्हजो देव म्हज्या आश्रयाचे खडाप. तांच्या अपराधाची मजुरी तो दितलो, तांच्या खोटेपणा लागून तांकां नांच करतलो. सरस्पर आमचो देव तांकां नांच करतलो.